सगळ्या देवदेवतांक नमस्कार करता, मोरजाई आई नमस्कार करता। आयज हांव जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाक उबे रावला आनी आयज आमची सुरवात आसा। मोरजा आईचें दर्शन घेतलां आनी आयच्यान आमी हांगा सुरवात करता। दीस थोडे आसात, हे दीस थोड्या दिसा भितर आमी सगळ्या कडेन घरा कडेन वचून सोंपयतले। म्हाका खूब बरें दिसलें, सगळे हांगा आसात, महिला आसात, सरपंच आसात, प्रत्येक पंचायतींतले सरपंच म्हाजे बरोबर आसा आनी त्यांच्यानी म्हाका अशें फुडें काडलें की तूं एक समाजान काम केलां आनी गरज आसा समाजा खातीर, ह्या हेतून हांव उबें राविल्लें आसा। आनी हांव पंचायतीन निवडून आयल्या उपरांत जशें म्हाजे मिस्टर सरपंच आसले त्याच्या पावलार पावल हांवें काम केलें आनी समाजात काम करतना प्रत्येक घरा कडेन वयतना समाज कार्य म्हणटा तशें करतना लोकांची तळग, लोकांचे प्रश्न हे हांवें खंय तरी पयल्या आनी म्हाका तेंचे दुख्ख ते सदांच म्हाजें दुख्ख समजून तेंची हांवें समस्या जाणून घेतल्या आनी फुडें सरलेले आसा। तेच खंय तरी म्हाजें एक म्हाका देवाक पदरान कशें एक हें दिल्लें आसा। तेच बरोबर आमचे आमदार जीतबाई, तेजें सुद्दां हालीं ह्या 3 वर्सां बरेंच काम आसा। त्या कामाचेर तेजें कितलें काम आसा हें आमी पेडण्यां पळयल्लें आसा, हांगा पळयल्लें आसा। जेका हांव फोन करता जेची म्हाजी वळख आसा ती सगळीं सांगता आमी जीतबाई आसा थंय आसा, जीतबाई आसतना तुका कसलोच भंय ना। आनी म्हाका खूब म्हणजे म्हाका पुराय खात्री आसा की हांव निवडून येतलें। निवडून आयल्या उपरांत हांव तुमच्या सगळ्यांची माई ही माईच रावतली, खंयच्या पदार गेलें तरी हांव माईच रावतली आनी तुमी सगळीं म्हाका माई म्हणून येता त्या 20 तारखेक म्हाका वोटींग करून म्हाका विजय करतलीच आनी करा अशें मागता। पुनशें एकदां तुमी सगळीं हांगा आयल्या बद्दल तुमी प्रेस जाले सगळे हांगा जाणटे सगळे हांगा आसा ते आयल्या बद्दल हांव तेंच्या मना पासून आभार मानता। धन्यवाद। सत्पुरुष मोरजाई देवीक पांया पडून नाल दवरून प्रचाराची सुरवात केल्ली आहा। आमी घरोघरी वचपाच्या आयच्यान सुरवात केल्ली आहा आनी ती आमी मोरजे गांवांतल्यान केल्या। खूब बरें दिसता की मोठ्या प्रमाणात मोरजी गांवचे आमचे स्थानिक हांगासर येयलेले आहात। आमच्या बरोबर पंच मेंबर पवन मोरजे, तसोच पंच मेंबर स्वप्नील शेडगांवकर हे आमच्या वांगडा आसात। इतर पंच मागीर जॉयंट जातले, खंय काही कामाक लागून गेल्यात। आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आमचे तारामाईक की तेंच्यांनी जे इनिशिएटीव घेतला, म्हणजे समाजान कार्य केला इतलं ते आयज खंय तरी तिका फळ मेळ्ळें आनी ती उमेदवारी मेळ्ळें आनी डेफिनेटली मोरजाई देवीच्या आशिर्वादान ती निश्चितच विजय जातली। कित्याक जो क्रावड जो सपोर्ट आमी पळयतात तेतून कळून येता की विजय ही निश्चित आहा आनी तेका लागून सगळ्यां कडेन मागता परत एकदा की आमी फुडलो विचार करपाक जाय। जो 3.5 वर्सां जो हांवें प्रोग्रेस केला मांद्रे मतदारसंघा खातीर तेचेर विचार करून फुडली 1-1.5 वर्स उरला ते फुडलोय प्रोग्रेस आमकां फुडें व्हरपा खातीर, म्हाजे हात घट करपा खातीर, ताकद आनीक वाडोवपा खातीर तारामाईक तुमी निवडून दिवपाक जाय। मोगो पक्ष जे मोगो पक्षाचे उमेदवारीचेर ती बसल्या त्या उमेदवारी सगळ्यांनी शिवाचेर येता ते 20 तारखेक शिवाचेर मत मारून भरघोस मतांनी निवडून दिवपाचें। तशेंच आयज जेडपी इलेक्शनाचे जे कॅम्पेनीन ऑफिशियली स्क्रुटिनी जाल्या उपरांत जे कॅन्डिडेट आमचे कडेन आसात, जी मोगो पक्षाची कॅन्डिडेट माई तारा हटफटकर, तशेंच आमचे आमदार म्हाजे वांगडी पंच आनी जमिल्ले सगळे ग्रामस्थ जाला। आमी आतां तुमचे कडल्यान जो आयज आमी नाल दवरून मोरजाई देवीक जो नाल दवरून आयच्यान जे प्रचाराक सुरवात करता, सो हांव मागता लोक मोरजे लोकां कडेन तशेंच मांद्रे जावं चोपड्या आगारोडा कडेन की माईन आतां तुमकां सांगलां की डेव्हलपमेंट जे तेंचें विजन आसा, कारण ती डेप्युटी सरपंच जाल्या, तिचे मिस्टर सरपंचान गेला पळय, आतां सद्याची ती पंच आसा। सो तिची फुडची वाटचाल जी आसा ती झेडपी आनी तेजे जर ती झेडपीच्या कामाचें जे विजन जर पळयलें, कारण आमदारान सांगलां तशें की आमदाराची जे उदरगत संस्था आसा तशेंच मोगो पक्षाच्या अंडरची कामां गेली 3-3.5 वर्सां, कारण तुमी पळयलें आसतलें स्पेशली हांव थोडेशे हायलायट करूंक सोदता जे विशय रस्त्याचो मागीर तो विशय आसूं, कारण जो हॉटमिक्स कार्पेट थोड्या काळाक आमकां लेट जालो खरो, पूण गेली 12-13 वर्सां ते हॉटमिक्स कार्पेट मोरजे केन्ना जाल्लेच ना। मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन खंय जालें ना। आयज जर चोपड्यासून तुमी मोरजे येता तो रस्तो पळयत जाल्यार तुमच्यान सुशेगाद कम्फर्टेबल येवपाक आसा। तशेंच उरलेले रस्ते आमचे कामां चालू आसात, बेगेंतल्या बेगीन जातलीं। तशेंच हांव मागता की आमदाराचे जर हात बळकट करतले जाल्यार तुमी झेडपीक आमकां निवडून दिवप, कारण 3 टायर्स आसा आमच्या गोंयांत। सो झेडपी, पंचायत आनी आमदार, सो तिगांयनी मेळून जेन्ना डेव्हलपमेंट वांगडा आमी एकटे कडेन येतले आनी करतले पळय तेन्ना तो डेव्हलपमेंट हांव आतांच मागीर कॉंग्रेच्युलेशन त्या दिसाय म्हटलां हांवें फॉर्म भरतना, आयज ऑफिशियली आमी प्रचार तिचो चालू करता। सो हांव मागता लोकां कडेन मोरजेचे तशेंच चोपड्या आगारोड्या तशेंच मांद्रेच्या लोकां कडेन मागता, कारण ज्या पद्दतीन मोगो पक्षाचें आनी भाजप सरकारचें जें काम आसा सेंट्रलाक आसूं गोंया गव्हर्मेंटान
आसा आनी जेन्ना एक महिलाक आमी फुडें काडटा नारी शक्ती जेन्ना आमी म्हणटात कारण तुमी आमच्या फाटल्यान पयला आसतलें जितकी महिला आसात तितकी महिलांक जेन्ना आमी फुडें व्हरतले तेन्नाच आमकां अशें दिसतलें की आमचो गांव राज्य स्टेट जें कितें आसा पळय तें सगळें फुडें वयतात कित्याक फुडलें पावल आमी मारता सो माईक आयच्यान हांव कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा आनी अशेंच मागता की लोकांनी माईच्या फाटसून अशेंच रावचें आनी जितके लोक जे कोण आमच्या वांगडा आसात जे मोर्जेन आसात जे कोण नाय तेंचे कडेन हांव आव्हान करता की तेंच्यांनी मोगो पक्षाक आनी शिवाक येता ते 20 तारखेक मत मारून मागीर व्हडल्या प्रचंड भोवमतांनी 22 तारखेक जो रिजल्ट हांव आतांच सांगता 22 तारखेचो रिजल्ट की मागीर ऑलरेडी जिखतली म्हाका खात्री आसा कारण जे लोकांचो विशय आसा देव बरें जो आज असो तो बहीण एक जाप भगवतीच्या मोहाच्या भगवती पेंड्या त्या देवळात तारा हटफटकर हेका तिकीट दिली आणि MG पक्षाचो एक कॅन्डिडेट महिला शक्तीकरण म्हणून एक दाखवून दिला गुप्ते गुप हे असं काम करणारे एकमेव आमदार जीत आरोलकर ह्यांच्यानी ज्या काम केला तर न भूतो न भविष्य हे असं काम ऑन द स्पॉट करून महिला एक करून महिला एकाचे आणून त्यांचा शक्तीकरण करून तारा भाऊसाहेब आंबेडकराक त्यांनी MG पक्षाची तिकीट दिली ज्या टायमार त्यांचे मी अभिनंदन करता त्यांचे कौतुक करता आणि अशा कार्यक्रमाक त्यांच्यानी जे वचत जे रोड केल्यात कोणाची घरा बांधांना त्यांना घरा बांधपाक त्यांनी वाव दिला आदले भाटकार वेणूची शिवाय बांधत शकले रिपेरिंग करणे शिकवणे ती रिपेअर करपाक त्यांनी ताकद दिली आणि बिडो मामलेदार कलेक्टराक मी सांगल्याशिवाय कोणाची कंप्लेंट करू जायना ही तरी गवाही देऊन आज बांधण्यातली घरा चकचकीत करून दाखवली असत आणि आज म्हाका गर्व दिसता की आज प्रत्येकाच्या घराघरात नळ पावला लायट पावल्या आणि हेचे फुडें ज्यो सर्विसीस जायो तो आमचो हेल्थाची ज्या चावपाचा ऑफिस आसा तो स्पॉट आसा त्या पोस्टाचेर जवळ जवळ हजारांनी सर्विसीस ते सर्विसी करपाक आमी जीत भाई निवडून हाडपाक जाय आणि आमी सगळे MG आणि BJP पक्ष एक जावन तारा हटफटकर निवडून हाडया आणि ह्या गांवाचो विकास आमच्या भुरग्यांचो विकास आमचो गांवाचो डेव्हलपमेंट आमी जीत भाई कडल्यान करून घेवया जीत भाईचो आगे म्हणू आज सगळ्या मिडियाचे माजी सरपंचाचे मेंबरांचे सरपंचांचे सगळ्यांचे मी आज अभिनंदन करता कौतुक करता आणि ह्या प्रचाराक ते पुढे चालल्यात निवडून हाडटले ही आशा बाळगतले आणि असेच त्यांना चैतन्य दिवचा Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.